नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मांद्रेकराच्या आयपीएस अधिकाऱ्याचेर टीका करपी वक्तव्याचेर उलोवपाक मुख्यमंत्र्यांचो न्हयकार। आयपीएस अधिकारी प्रश्न भरतले मुख्यमंत्र्याकडेन, मंत्र्यांचेर सगळ्यांची टीका। मांडवी न्हंयत कसिनो विशीं भाजपान बदलली भूमिका। हॉर्स शू कसिनोक लायसन दिवपाची तयारी, लायसन दिल्यार खबरदार। समाज वावुरप्यांची पर्रीकार सरकाराक शिटकावणी। डान्स बारांचे समर्थन करपी भाजपाचे म्हणयारे दोतोर मिस्किताचेर गोंयकारांनी काढलो फोग। लोक म्हणटात डान्स बार ही गोंयची संस्कृती न्हय, ताचे वारे बसून नाका। खंडणी मागिल्ल्याचो आरोप सिद्ध जाल्यार तियात्र सोडटलो, ना जाल्यार मिकीन राजकारण सोडचें। जामिनाचेर सुट्टकच फ्रांसीस द तुयेचें मिकीक आव्हान। आणि संवसारीक बॅडमिंटन सर्तींत भारताचे उदेंते खेळगडे पी.व्ही. सिंधूक कांस्य पदक। थायलंडाच्या खेळगड्यान सिंधूक सेमीफायनलींत हरयलें। खबरो विस्तारान। रेव पार्ट्याचेर धाडी घालपी आयपीएस अधिकारी विजय सिंगाचेर बाण मारपी कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकराचेर सगळ्या थरांतल्या लोकांनी खर टिका केल्या। गोंयांतल्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची कागाळ मुख्यमंत्र्यांकडेन करपाचें थारायलां। आपल्या मंत्र्याच्या ह्या पराक्रमाचेर उलोवपाक मुख्यमंत्र्यान मात न्हयकार दिला। कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकरान शापोरा दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण करतना पुलीस अधीक्षक विजय सिंगाचेर जी टिका केली ताचेर सगळ्याच लोकांनी खर टिका केल्या। गुळी वखदां आनी रेव पार्टी आड विजय सिंगान कारवाय केल्ल्यान पर्यटन धंद्याचें लुकसाण जालां अशी टिका मांद्रेकरान केल्ली। एका बऱ्या अधिकाऱ्याड जाहीरपणान अशी टिका करप मंत्र्याक सोबना अशी प्रतिक्रिया ह्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या। मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक ही गजाल हाडटले अशें ह्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। गुळी वखदां आनी रेव पार्टी आड कारवाय चालूच उरतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। भाजपा सरकार आसतना भ्रष्टाचार खंय पावला ही गजाल मांद्रेकराच्या म्हणण्यावेल्यान स्पश्ट जाता अशें काँग्रेस म्हणयारो अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा। बीजेपी पण म्हणटा पार्टी विथ अ डिफरन्स, हे सारकें दाखोवन दिता की रियली बीजेपी इज पार्टी विथ अ डिफरन्स। कित्याक काल दयानंद मांद्रेकरान स्पष्टपण क्लियरली सांगलें की दॅट विजय सिंग हो बरो ऑफिसर, तेणें टुरिजमा इंटरफेर जावपा जायना, रेव पार्टीन इंटरफेर जावपा जायना। आय थिंक इट ओन्ली हें फकत प्रमोट करता की बीजेपींत कितली करप्शन आहा तें, कितले नेपोटिजम आहा तें आनी कितली डबल फेस्ड बीजेपी आहा ती। दुर्गा शक्ती नागपाल सारक्या अधिकाऱ्याक गोंयान हाडचे अशी सुचोवणी समाजीक वावुरपी सतीश सोनकान केल्या। As far as the support of BJP ministers to rave parties is concerned, I can only say that these politicians are dancing to the tune of rave parties. What we require in Goa is some honest officer like Durga Shakti Nagpal. I appeal to Goa government, if you dare, please bring her to Goa. Our problems will be solved. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक प्रुडंटान हे विशीं विचारले तेन्ना तांणी उलोवपाक न्हयकार दिलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। एम.व्ही. हॉर्स शू कसिनोचेर फकत 2 म्हयन्यांनीच सरकारान आपली भूमिका बदलली जाल्यार गोंयच्या लोकांनी करपाचें कितें? एम.व्ही. हॉर्स शू हे बोटीन कसिनो करपाक मान्यताय न्हयकारल्या अशें मुख्यमंत्र्यान फेसबुकार स्पश्ट केल्लें। आतां भाजपान कसिनो उद्योगाक तेंको उक्तायला आनी हो कसिनो सुरू जावपाचे वाटेर आसा। पयलीं विरोध आनी उपरांत प्रस्ताव अशी राज्य सरकाराची भूमिका। कसिनो राज्याक येणावळ हाडटा, ताका लागून कसिनो गोंयांत जाय अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांक दिसता। मांडवी न्हंयेंतल्यान उफेते कसिनो काडपाचें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्लें, पूण पर्रीकाराक ताचो विसर पडला अशें दिसता। एम.व्ही. हॉर्स शू कसिनो मांडवी न्हंयत सुरू जावपाचे वाटेर आसा। 5 जून 2013 मुख्यमंत्र्यान ह्या कसिनो विशीं फेसबुकाचेर स्पश्टीकरण दिल्लें। पळयात मुख्यमंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें। विवादीत आनी चर्चेत आशिल्ले हॉर्स शू कसिनो विशीं सांगपाचें म्हळ्यार तें फकत जहाज, ताका कसिनो म्हूण सुरू करूंक मान्यताय न्हयकारल्या।
पूण फेसबुकार हे स्पश्ट करून 2 म्हयने जावंक ना आनी सरकार MV हॉर्स शू कसिनो मान्यताय दिवंक खटपट करता. If at this stage of economic downtrend, if we are going to stop everything at one go, it will not, our economy of Goa will not sustain. Number one. And number two, let me tell you my personal view. But when I sit here, I talk on behalf of the party. My personal view is I have nothing against casinos. सरकाराक नैतिकता उरूक ना अशी टिका फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या. हे टोटली प्रो कसिनो सरकार आहा. इतलेंच न्ही, तांणी आज तांचे स्पोक्समॅनान म्हणिल्लें आहा की डान्स बारा पसून गोंया आपूण अलाव करतलो म्हणून. हाजेर अशें दिसता की हो सरकार फक्त इंटलेक्च्युअल आनी इकॉनॉमीक बँक्रप्सी फेस करना, बट इट हॅज ऑल्सो फेस्ड मोरल बँक्रप्सी. भाजपा फुडाऱ्यांच्या दोट्टी भुमिकेचेर आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंगची निमंत्रक साबिना मार्टिन्सान फोग काढलो. Now the chief minister had said that he would not give permission to the new casino Horsham. And if he seeks to give permission, then he better think twice, because the people of Goa are not going to keep quiet and will be out on the streets. कसिनोंतल्यान सरकाराक येणावळ मेळटली, पूण गोंयांत समाजकंटक वाडटले अशी शिटकावणी समाज वावुरपी सतीश सोनाकान दिली. They say that monies are required. Revenue will be earned from these casinos and rave parties. But do they realize that from more than what the state profits, it loses more? Because these casinos, they generate crime, prostitution, drug culture, alcoholism, and then to counteract these evils, to control these evils, the state is required to spend more. So what remains with the state is a big zero and a curse on its citizens. Bureau Report, Prudent. गोंयांत सरस सर्रास मेळटा जाल्यार डान्स बार कित्याक नाका असो प्रस्न विचारपी भाजपाचो म्हणयार डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किताचेर गोंयभरच्या लोकांनी फोग काडला. डान्स बार ही गोंयची संस्कृती न्हय हें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी लक्षांत दवरचें. गोंयकार आयकून घेतात म्हूण अशी पिशेपणाची वक्तव्यां करनाकात अशें गोंयकारांनी भाजपाक सांगलां. So dance bar is the same category as casino? In terms of necessity right now. If alcohol, which is the worst of all, is freely flowing to the gutters and streets of Goa, I do not know why you have objections about other things. पूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन वेगळे मत उक्तायले. राज्यांत डान्स बारांची गरज ना, डान्स बार जाय हो पक्षाचो निर्णय न्ही अशें मायकल लोबोन सांगलें. Statement on dance bars in Goa was a little immature, I feel, because dance baracho specific the judgment dila Honorable Supreme Court was purely given on basis of unemployment for women. If he has made that statement, he should take back his statement or withdraw his statement. I don't think he has given his statement on behalf of Bharatiya Janata Party, because BJP is against any sort of dance bars or any sort of prostitution related activities. सुप्रीम कोर्टान महाराष्ट्रान डान्स बारांक मान्यताय दिल्या, पण गोंयकारांक गोंयांत ते नाकात. डान्स बार आसल्यार तातूंत वायट कितें अशें विधान भाजपाचो म्हणयारो विल्फ्रेड मिस्कितान केल्लें. ताचेर गोंयकारांनी अशी प्रतिक्रिया दिली. बार डान्स म्हणटा ते हांगा अजिबात ताका थारो दिवंक जायना. अशें जालें जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांचेर निश्चितच परिणाम जातलो. फाल्यां पॉकेट मागीर आमी तांकां खंय खर्चाक दिता ते दवरतले पयशे आनी ते पयशे घेवन ते डान्स बारान वयतले. फुडलीची पिढी गव्हर्मेंट सगळी बरबाद करूंक सोदता. I don't think dance bar is required in Goa because the reason is it may spoil the youngsters and the upcoming generation. सरकारान परमिशन दिल्लें आसा ते हितून खाली सरकाराचोच फायदो जातलो आनी आमची जी भावी पिढी आसा जी यंग जनरेशन आसा ते पाड जातले. आमची संस्कृती ही डान्स बार किंवा वेस्टर्न म्युजीक हाजी संस्कृती न्ही. अशें हाडप म्हणजे आमची मेन म्हणजे संस्कृती न्ही, ही आउटसायड संस्कृती, वेस्टर्न सामकें वेस्टर्न भायले कल्चर. ताच्या पसत गव्हर्मेंटान एक काम करचें की अशी एक बरी कमिटी बसोवची, ताचेर डीपली एकदम स्टडी करचें आनी तातूंत योग्य आसा काय अयोग्य हें गव्हर्मेंटान ठरवचें. दिसता योग्य आसा तांणी करून उडोवचें आनी दिसता अशें फ्लिकरींग दिसता अशें जाल्यार उपकारता, नाय जाल्यार उपकार जाल्यार कृपा करचें आनी गोंयान ह्यो ही लावांटां बंद करची.
सरकाराचे युती वांगडी मगो पक्षाने डान्स बारांक विरोध उक्तायला. डान्स बारा विशीं भाजपाच्या फुडाऱ्यान केल्ले विधानाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारले, पूण ताचेर उलोवंक मुख्यमंत्र्यान न्हयकार दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.